Jesus said, "Love your neighbor as yourself." Do we really do this? That is, do we follow his commandment? In the 19th century, Catholics were a minority in the United States. Further, they were among the poorest people in the country. Catholics were working in tough conditions. They were marginalized. They were not considered good citizens. But today, Catholics have one of the most important voices in American society. How did this change happen? Well, for one, in 1852, a son was born to an Irish immigrant family. His name was Michael McGivney, and he would become one of the heroes of the American Catholic story. He was ordained a priest at age 25, and in just a few years, he did something truly great. Father McGivney gathered some men around him at St. Mary's Parish in New Haven, Connecticut, and made them knights. In 1882, the Knights of Columbus were born. These Catholic men were inspired by the values of the gospel, unity, charity, and fraternity. They would help Catholics keep their faith and would show that one could be both a good Catholic and a good American. The Knights of Columbus were everywhere people were in need, really putting into practice the commandment of Jesus to love God with all your heart and your neighbor as yourself. Father McGivney formed his Knights, charging them to be leaders in the church, in public society, and in charitable works. Today, the Knights of Columbus are the largest Catholic fraternal society in the world. Faith in action is an important motto for Knights. The legacy of Father McGivney is today found in the countless smiles of children receiving winter coats, and in food shared with families in need. But also, keep the faith alive is another important motto that describes the mission of the Knights. The Knights of Columbus provide spiritual and financial support to students and seminarians, and financial assistance and moral formation to members and their families. They deepen members' spirituality to reaffirm the importance of fatherhood and brotherhood. They support the Church through donations to the Vatican for restorations and for the Pope's charitable initiatives. Father McGivney changed the heart of America for the better. And from heaven now, he continues to take care of those who knock on his door. Consider the case of one American family whose son was diagnosed with Down syndrome along with fetal hydrops when he was in utero. That baby was given no chance of survival. After the family prayed to Father McGivney, the next ultrasound showed no sign of fetal hydrops. The healing has no medical or scientific explanation. That boy, Michael, is now 5 years old. The Church has recognized the miracle through the intercession of Father McGivney. Father Michael McGivney will be beatified on Saturday, October 31st. Join the celebration.
देवा मुखार उबो रावच्या आमची फुटल्या फावो कोणा फावो आसतना फुटल्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो आसतना फुटल्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या आजचे उदक कानार पडो जाल्याची कोडो चुरो राशांका जिवी करच्या देव आमचो उलयतलो राशांका जिवी करच्या देव आमचो उलयतलो आजच्या जेवणात येवच्या वाटो कोणे आमकां मालो उलो आपल्या भुरग्यांक सोडला वेलो मोगाल बापूय वाटा उलो आपल्या भुरग्यांक सोडला वेलो मोगाल बापूय वाटा उलो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेलेली आमची भयण आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत तशेंच दुसरें इंकसा आमी भेटयता म्हयन्याचो उगडास करून एल्विरा द सिल्वा हिच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेंत मागुया आयज राहुल डे कॉस्टा तशेंच एल्विन नॅश फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज आपली सर्जरी करतात कोण हॉस्पिटलांत आसात बरी नात आनी देवाची काकळूत सोदतात तांकांय ही कृपा आनी आदार दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जरी तर बरें जातलें आनी सर्गीची वाट आमी तयार करूंक सोदता जाल्यार आमचें आख्खें जिवीत आमी जेजूच्या जिविताचेर मांडून हाडूंक एकदम गरजेचें तरीच कृपा आमकां मागुया आनी आमकां ही कृपा दिसाच्या दिसाक मेळटा तरी आसतना जायते पावटी असले सोयेक जेजूचेर आमचें जिवीत आदारून दवरपाचे आमी पिड्ड्यार केल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो मोड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदां सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदार देवा आमच्या काकूतसारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदळून पडना जावच्या तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप बाबा भयणीनो तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी तो देवाच्या स्वयंभाचो तरी ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन
ताणें आपणाकूच कालीक केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वदीक तो कालतो जालो. मरोपर्यंत आनी कुर्सार मरोपर्यंत घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोशनेन परगटचें. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पालतलो. गोरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेवतलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जिवंक सदांकाल. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. सगळी प्रितीवन शेकानशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेलून ताका पांय पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पोर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांय पडटले सगळे संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. आनी म्हजो आत्मो ताजे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताजी चाकरी करतलीं. फुडल्या पिडकांक सर्वेस्पराची खबर पडगडटली. अजून जल्मूंक येवंक नासलेले परजेक ताचें बरेंपण हरशीं गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतले. उद्गार. कश्ट जाल्यानो तुमी, बार वायतो जाल्यानी तुमी म्हजेशी यात सोगलीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें: देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें: कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां अशें आपयलोल्यांक वचून सांगूं. जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले. एकल्यान म्हळें: हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें: हांवें पाड्यांचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यां, तीं तपासूंक वेता. देखून म्हज्या वायट धरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें: हांव लग्न जालां, म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या धोनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडळून
घरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें, नगराच्या वाटा तिट्यांनी बेगीन वच आनी गरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुवें कोर म्हणलोलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बळ कर. आपयलोल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुच्या भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जरी तर स्वर्ग फावो जावपा सारकें जावंक जाय जाल्यार तें जेजूच्या जिविताचेर आदारून येवंक जाय. टू बी मॉडल्ड ऑन द लायफ ऑफ क्रायस्ट. आनी जेजूच्या जिविताचेर आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटले जाल्यार जशें आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता, जेजून कितें केलें? जेजून आपणाकूच खाली केलो. सेल्फ एम्प्टींग. आपणा पासत कितेंच न्हय, हो आपूण न्हय, हांव 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 अशें न्हय, पूण देवाचें राज बांदचे पासत आपणाची देवीक गोत आसा ती ताणें पासून कुशीन दवरली आनी मनशां भाशेन किरकोळ मनीस जालो, आमचे सारको जियेलो, सोडून मात पातो. पूण पातकाचे ताळणेचेर तोय झुजलो. आयज जेन्ना आमी आमच्या जिविताची नदर मारून बो करून आतां आमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान भितर सरल्या, मेलेल्यांचो आमी उगडास करता, आमी एक दीस मरतल्या. मरचे आदीं जायतें आसा आमी जें बरें करपाक जाय, जायतें आसा आमी हासील करपाक जाय. आनी हें करता आसतना वाटेर आमकां जायते तरेच्यो आडकोडीय आसात. जाल्यार ह्या आडकोड्यांचेर आमी जैत व्हरून मुखार वेता आसतना जेजूच्या जिविताचेर आमचें जिवीत मांडून हाडटा आसतना आमकां जायते सोयेग आसात, जायतें आमकां आमंत्रण आसा. खुद देव आपूण आमकां आपयता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, ह्या दुनियान रात जेवण केलें आनी ह्या जेवणाक सगल्यांक आदीं फुडेंच आपयल्लें. आदीं जेन्ना इन्विटेशन कार्ड्स नासलीं वो मोबायल नासलोले, मोबायलाचेर मॅसेज धाडपाक, तेन्ना सगळें तयार जावचे आदीं, जेवण करचे आदीं पयलीं इन्विटेशन मेळटालें. आनी जेन्ना वेळ लागीं पावलो, सगळें तयार जालें, त्या निमण्या वक्तार हे चाकूर वचून परतून आपयताले. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. तो चाकूर जेन्ना आपोवंक गेलो तेन्ना सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले. निबां, एक्सक्युजीस. जेवणाक येवंक नाका जाल्यार आमी घडये असले एक्सक्युजीस दिता. कसलेंय काम आमकां करूंक नाका जाल्यार आमी असली निबां दिता. कसलेय वावरांत आमकां मिसोड जावपाक नाका जाल्यार आमी असली निबां दिता. ह्या दिसांनी चळवळ चल्लेली आसा. गोंय सांबाळपाक सगळे गोंयकार रस्त्यार येतात. एक एक गोंयकार आपआपणाचो ताळो एक एक भाशेन उबारता, एक एकलो एक एक भाशेन काम करता. जाल्यार थोडे जाणांक आजून कांयच खबर पासून ना आनी तांचे लागीं निबां आसात. आमकां वेळ ना, आमी कामाक वेता, आमचो घोराबो आसा, शेतान वेता, आनीक खंय वेता. हे सगळे तरेची निबां दिवन जो वावर सगल्यांनी बाराबर करूंक एक उलो मारलेलो आसा, त्या उल्याक निबां मेळटा. जाल्यार भाव भयणीनो, जशें ह्या दुनियान आपल्या चाकरांक धाडलो आनी म्हणलें आपयलोल्यांक कोणाक फावो जावंक ना, विचून काडलेल्यांक फावो जावंक ना, ह्या पासत कोणशांनी रस्त्यांनी जे कोण गरीब आसात, पांगडे आसात, भिकारी आसात, तांकां सगल्यांक घेवन ये. ज्या कोणाक इन्विटेशन दिवंक नासलें वो जाणी एप्लाय पासून करूंक नासलें तांकां घेवन ये. सादो अर्थ, आमकां जेन्ना देवान दिल्लें आसा तें जरी तर आमच्यान सांबाळूंक जायना जाल्यार तें आनी कोणाच्या हातान पडटलें. हेच भाशेन ह्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास केला तसो. देखून भाव भयणीनो, आमकां जेजू सारकीं सदांच जागृत जावंक एकदम गरजेचें. जेजून आमकां जायते फावटी सांगलां, जागृत जाव.
तर जागृत जावपाक आमकां उलो मारलेलो आसा, गोंयकारांनी उलो मारलेलो आसा. सगळ्या गोंयकारांक जागृत रावूंक आमचे सृश्टी विशीं, आमच्या राज्या विशीं, जे पॉलिटिकल सिट्युएशन आमचें क्रिएट जाता ताचे विशीं, जाल्यार आमी सदांच आमचें मन जेजूचेर दवरून आमकांच एके भाशेन रिते करून म्हाका जाय, हांवें केलां, हांव तो, हें न्हय, पूण आमी सगळ्यांनी बाराबर मेळून हो हेतू शार्ती पावूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया आनी आमचेंच जिवीत ह्या आल्ताराचेर आख्खें जेजू पासत रितें करुया. Bavavoni Bapam Beto Bangarnaka Rupenaka आपल्या कसा सोवे मोपू जेजू तुझे काळीज माता आजच्या दिसा आख्खे जिणें देवा कशी करीस बेगून मोगान वेगोन जिमीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक ओंपता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक ओंपता. म्हज्या भावा भयणीने, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटवणी तुजे मुखार चडून तिका लागून तुजे सुबांक आकृतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांक सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी सोमेस्त जिवोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दगडाचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचगितकार जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगितकार जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নব্याने दोनो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकोन्नी आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस तशेंच एल्विरा द सिल्वा हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. क्रिस्तान आपणाकूच खाली केलो आनी आमचे पासत आपलो जीव दिलो. आमी जण एकल्यान आमकांच खाली करून देवाच्या राजा पासत आनी आमचें अस्तित्व सांबाळपा पासत फुडें सरूंक करपा मागुया. बराबर जेजूची केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितराचें म्हाका पावना,
पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमनेवा खातीर मागणे मोगाला जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन तुजो हांव मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही गुडी हे घडये तुका हांव संस्कारान संस्कारान घेवन शोभना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव तुका वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवटता. तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. एका चोडण्या आमकां वाटो दोरे कुचकून आमी जाल्या जेजूची कून आमी सोगलीं जेजू मोस्तो आमी जाले जेजूची कून आमी सोगलीं जेजू मोस्तो आमी जाले. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतली. तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरले. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचे मागणी आमी उबारुया. सगळीं जीं कश्टवतात भोव करून एक कोरोना व्हायरस पिडे खाल आतां थोड्या देशांनी थोड्या जाग्यांनी सेकेंड वेव सुरू जाल्ली आसा, जाल्यार आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी आमी जी काळजी घेवपाक जाय ती घेवंक आमकां फावो ती कृपा दी म्हूण आमी सगळ्यां पासत मागुया. सर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा, सोरबरदार आनी काकूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडीत कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन कोणवालाय आयकून घे. आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन नियंत्रणाखाल हे येवन पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो शक्ती ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार तुजो मागून आदार मागून आमी तुजे सरशीं तुजे चडशी येता. येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक हे गुणादीक वासी हे गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी आमी मागता. मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां फावो मारूंक ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया आमच्या वरवीं सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोम्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक चोत्राय ह्या दिसांनी 9 तारीख पासून आमची सिमितेर भेट करूंक आमी उक्ती दवरलेली आसा. तुमी सिमितेरीक भेट करूं येता आनी तुमच्या मेल्ल्यां खातीर तुमी मागूं येता.
देवा मंदिरात देवाना कुशाकाचा देवा शांती भायर सोडून घरा बेता हालेलुया 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 एकटांयचे नामी वाटून घेतला उदो सोरो एकाच दयान आमच्या देवा कुशाकायेन दिन वाचतायलो